धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। जुदेव नाही असलेल्याने देवाचे उतर घेतले म्हणले खबर धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या सोमेस्त भावार्थ्यांक फावली। पेद्रो जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनात घरांनी ताची टिका करून सवाल केले। सुनात जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय। तो व्हड पेद्रोन घडिल्ले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यान हे परे विवर दिलो। हांव जोप्पा शहरांत मागण्यार आसतना ध्यान परवशांत पडोन हांवें एक दर्शन देखलें। व्हडले एक शीड कशी अंतराळा तावन 4 कोनशांनी उमखळून आसलेली कसली गी एक वस्त देंवून येतली ती हांवें देखली। ती शीद हांव आसलेले कडेन येवन रावली। ती हांवें सारके देखल्या वेळार तांतू मोणजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली। तो व्हड पेद्रू, उठ, मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो। पूण हांवें म्हळें, ना सोम्या नाका, अशुद्ध वा भश्ट जाल्ले कसलेंच येदोळ हांव आपण नेना। पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका। अशेंच 3 फावटी घडलें। शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटीं ओडून व्हेली। ह्या पाटापट सेजारिया तावन म्हजे सरशी म्हूण धाडलेले 3 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले। तांचे सांगाता वचूंक हांवें फाटीं फुडें करिनाये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें। हेर 6 जण भावी म्हजे सांगाता सेजारियाक आयले। आमी सक्कडी कार्नेलाच्या घरा गेल्या। आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड। तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरा मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बाचाव जातलें। पूण हांवें उलोवंक सुरू करतास सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो। तो व्हड जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो। देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमल्लेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? इतलें आयकतास ते समाधानी जाले। तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्यांकी जिणी बदलन जियोंचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थानेता। देवाक, जिव्या देवाक हांव थानेतां। केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामळ देखतलो। दुखा जाल्यांत दीस रात म्हजें खान, कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात, खंय आसा तुजो देव। श्लोक। म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थानेता। धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत, ती म्हाका वाट दाखोवं आनी तुज्या पवित्र दोंगराक, तुज्या निवास स्थानाक व्हरून पावोवं। श्लोक। म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थानेता। देवाचे वेदेशी हांव वेतां, म्हाका संतोश दितल्या देवाची वेता। उल्हासान हांव किन्नारी वाजोवन हांव तुका स्तुती गितां गायता, देवा म्हज्या देवा। श्लोक। म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थानेता। सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता। पूण जो कोण खामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरी ताचे स्वंत न्हय देखून सुने वागट येता ते पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फोळ्ण धांवता। सुने वागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता। कामाक रावलोलो पळता, कित्याक तो सांबाळसो मनीस, बोकऱ्यांची ताका चिंता ना। हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात। म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवस दितां। ह्या हिंडांत नातले हेर बोकरे म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिसय।
ते मुसो थाळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणेय म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना, म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंक म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. देवाचें उतर हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.